मोगाच्या भावा भयणीनो, संतोषाच्या उमाळ्यांनी आणि उपकारी मनान भरून आमी आयज आमच्या कातोलीक धर्मान चड भक्ती आसलेल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब व्हडा दोबाज्यान समोरमता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान व्हडे हुशारकायेन शुभ वर्तमान पयसुल्ल्या देशांनी परगोटलें. ह्या वरवीं तो शुभ वर्तमानाचो नीज परगोटणार जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची उर्बा आनी यत्न आमकां शुभ वर्तमानाचे परगोटणेन प्रेरणा. तर ह्या मिसांत वांटो घेतना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत शुभ वर्तमान उर्बेन परगोटूंक स्फूर्ती फावो जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचून. सर्वेस्वराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मूचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा, पळय, हांव उलोवंक नकळो. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबे हांव आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगोट करात. सोमेस्त लोकांनो, देवाक वाखाणात. सर्वय पोरजांनो, यावेक नावाडात. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगोट करात. अचोल मोगाची ताची थीर खुशी, दयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचात, शुभ वर्तमान परगोट करात. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोवचें म्हणयारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातोलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची वळख दिल्या. तुमी ती वाचशात तर क्रिस्ताचो गूट हांव कसो समजता तें तुमकां कळून येतोलें. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्म्या उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक ताची वळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान अनभावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे 3 सांदे जाल्यान आनी तेच भासावणेंत तांकांय वांटो आसा. देवाचे पदवेचे करणेन म्हाका फावो केल्या कृपेच्या देण्यान ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालो. देवान पवित्र केल्ल्या मदें सगळ्याहून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ठाव नासलोली क्रिस्ताची दौलत परगोटचें देणें देवान म्हाका फावो केलां. आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबे माजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां.
सोर रोचणारा देवान हो गूट काळांच्या ओरोंबाक थावन आपणाच भितर लिपोवन दवरलेलो. ह्याच खातीर की देवाची ओगोणीत जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं सर्गींच्या परधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची. हीच ती क्रिस्ता जेजू आमच्या सोम्या सोवे देवान सासणाक थावन येवजिलोली मांडावळ. ताचे सोवे ताचेर भावार्थ दवरून देवाशी विस्वासान लागीं सरूंक आमकां धीर मेळटा. देवाचे उतर हें. उद्गार. जिवीत बदलात आणि शुभ वर्तमान मानून घेयात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षें ओ बुती ओ वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलींच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नोकरांत भितर सरशात आनी तीं तुमकां येवकार दिनात जायतीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यान आमी तुमची तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक अदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी धिरान सगळ्या राष्ट्रांक शुभ वर्तमान परगट करूंक बापाचें बळ तांकां मागुया. संवसारांतल्या मिशोनारांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वावर करतल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी भावार्थ्यांच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया.
भावार्था खातीर कोस्ट सोंसतल्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजवण दिवं आनी ह्या वरवीं क्रिस्ताक सोदांकाल ती विस्वाशी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आयची सोमारवमणी आमचो भावार्थ खोलाव आनी आमच्या भाग्यवंतपणाक आदाराची जावं आनी ह्या वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी शुभ वर्तमानाक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन.